पणजे मळा मारुती देवळा कडेन चालू आशिल्ले बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे प्रकार थळाव्या लोकांनी बंद उडयले। केंद्र सरकाराच्या सुवातेत हो प्रकार चालू आशिल्लो। चवथीच्या 2 दीस सुटयेचो फायदो घेवन हो बेकायदेशीर प्रकार सुरवात केला असो दावो पणजे महापालिकेची नगरसेविका आदिती चोपडेकरान केला। गोंयांत सध्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्यात। बुधवारा पणजे मळा वाठारांतल्या मारुती देवळा कडेन चालू आशिल्ले बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे काम थळाव्यांनी बंद उडयले। योग्य ती कागदपत्रां नासतना सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या सुवातेत हो प्रकार चालू आशिल्लो। ह्या प्रकाराचो तपास करपा खातीर पुलीस तशेंच फ्लायिंग स्क्वॉड घडणूक थळार दाखल जाल्ले। योग्य ती कागदपत्रां नासतना आनी चवथीचे 2 दीस सुटयेचो फायदो घेवन हो प्रकार चालू केल्लो असो दावो महापालिकेची नगरसेवक आदिती चोपडेकरान केला। ही वाट न्हू ना हिल कटिंग करता आनी थिंगा वाट करता वचपाक अशें हे पयलींचे आमी येदेशे आहले तर आमी हांगा भोंवताले अशें येताले आसाय आहले सगळे खावपाक येताले हांगा कितें कितें आहलें हांगा ह्यो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणटा ही आमकां खबर ना पूण बोर्ड मारला थंय। आतां कितें जालें आमी आतां आयकलें हांगा वयर गांवान येयला पळोवपाक कितें जाता पळय तें ही कोणाचीच प्रॉपर्टी न्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची म्हणटा ते म्हाका खबर ना बाय तो बोर्ड मारलेलो आहा थंय ते पळयलां हांवें। ही वाट कितें करता ते आतां वचपाक अशी म्हणजे लोकांची घरां आहा ती डॅमेज करता कळ्ळें ही वाट करता तांकां वाटूच ना येवपाक अशी ते कितें हाडटा माल बीन हाडटा न्हू अशें वयल्यान माथ्यार मारून अशें वयल्यान हे आतां तीच आमची सगळीं घरां आहा सगळीं घरां आहा परमिशन घेवंक म्हाका खबर ना घेतला काय ना ते परमिशन घेवंक ना हिल कटिंग केला फक्त हिल कटिंग केला हो हिल कटिंग केला। सो आता तुम्ही पळयत जाल्यार हांगासर मारुती गडाचे वयर इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। बेसिकली भायले लोक येता आनी हांगासर विदाउट एनी परमिशन हांगासर इलिगल कामां करता। काल आनी आयज चवथीची सुटी आशिल्ली आमकां कोणाक खबर ना आमी सगळीं बिजी पळयत जाल्यार आयज कोण तरी पास जाता म्हणून तेन्ना तेणें नोटीस केलें की हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून। सो बेसिकली तांकां दुसरे सायडीन स्टेप्स बी आसा बट स्टील दे वॉन्ट अ प्रोविजन टू मेक अ रोड स्टेप्स करपाक आनी भायल्यान येवपाक। सो आमकां खबर ना ते कितें करपाचें आसा इलिगल आतां एक्टिविटीज खूब जाता। सो हांगा कितें जातलें कितें कांय खबर ना बाउन्सर हाडटा भायले गुंडागिरी करता लोकल्सांक धमकेता। एकदां 2दां 3दां आमी तांकां सांगलें CCTV केस चालू आसा तांकां हियरिंग चालू आसा 21 आमकां एप्रिलाचे हियरिंग आसा आतां तेंची परत तांकां स्टे फ्लायिंग स्क्वॉडाची 21 तारखेक आसा। ऑलरेडी CCTVन सुद्दां स्टे हाडला की हांगासर काम करचें न्हू म्हणून इलिगल। हेज्या पयलीं एक लास्ट 2 म्हयने पयलीं थंय तेंच्यांनी केला ताका लागून बोर्ड मारून आमी घेतलो की सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणून तरी तेंच्यांनी हांगासर आतां परत इलिगल हे केला। आतां सगळ्यांचो चवथीचो बोवाळ आसता सगळे बिजी आसता आतां तेका लागून आमकां सगळ्यांक हांगा लोकल्सांक म्हाका सगळ्यांक आमकां हांगा येवचें पडलें हेंका लागून। आतां आमी कितें करूंक सोदता की रायन म्हणटा तो आनी हो महेश ब्रोकर हेंची गुंडागिरी हांगासर मळ्यान आमी टॉलरेट करपाक दिवची ना। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।